लोकसभेची वेंचणूक केन्नाय जाहीर जावपाक शकता। हे फाटभुंयेर भाजपान लाभार्थी संपर्क अभियान राबोवपाचें चिंतलां। राज्यात केंद्रीय येवजण्यांचो लाव घेतिल्ले 30,000 लाभार्थी गोंयांत आसात। 1 ते 4 मार्चा मजगतीं ह्या लाभार्थ्यांच्या घरा वचून तांची भेट घेवन तांकां मोदीजींचें पत्र दितले, अशें भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें। गोंया भितर ह्या सगळ्या स्किमी काय गोंयांनी भरपूर स्किमी आसा, म्हणजे आमची गृह आधार योजना आसतली, आमची लाडली लक्ष्मी योजना आसतली, प्रधानमंत्री पीएम वेगवेगळ्या स्किमी ज्यो आसा ते गोंयांनी आमचे कडेन आसा। आणि त्यामुळे तरी पण हे वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान संबंध गोंयभर 30,000 लाभार्थी सरकाराच्या स्किमीचे आसात। तातूंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजने म्हणजे ज्यांका बीपीएल होल्डरांक जे तांदूळ आनी गंव फुकट दितात त्या हातूंत योजने सोडून त्याच्या भायर सगळे 30,000 लाभार्थी आमच्या योजनेच्या माध्यमातून आसात। आणि म्हणून आम्ही एक कार्यक्रम जो सुरू करप असो ठरयल्लो आसा देशभर। आम्ही साधारण 1 तारीख ते 4 तारीख पर्यंत ह्या देशा भितर ज्यांका स्कीम सरकाराच्यो मेळिल्ल्यो आसा त्या स्किमी तांकां वचून घरा मेळप आणि प्रधानमंत्र्याचो नमस्कार तांकां सांगप आनी प्रधानमंत्र्याचें जें पत्र आसा तें पत्र तांकां दिवप अशा तरेचो कार्यक्रम आम्ही करप असो ठरयल्लो आसा। गोंयभर आम्ही हो कार्यक्रम करता आसतना तेचे प्रमुख आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर तेचे प्रमुख आसात, त्यांची स्टेट म्हणून टीम एक आसा, तेचे भितर केदार नायक आसा, प्रेमेंद्र शेट आसा आणि मागीर डिस्ट्रिक्टाची टीम जी आसा त्या टीमी दोनूय टीमी आणि प्रत्येक मतदारसंघाची एक टीम आसा। त्या टीमी भितर आम्ही गोंयभर 1,725 बूथ आसात आणि त्यामुळे ह्या प्रत्येक बुथाक एक मनीस कोण तरी आम्ही ठरयल्लो आसा। म्हणजे म्हज्या सकाळ हांव आसा तेका बुथाचेर वतलो, आमचे मुख्यमंत्री एका बुथाचेर वयतले, आमचे प्रत्येक मंत्री एका बुथाचेर वतले, आमदार एका बुथाचेर वतले, आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ एका बुथाचेर वतले, पार्टीचे सगळे पदाधिकारी हे सगळेच जण एक बुथाचेर वयतले आणि आम्ही साधारण 1,725 नांवां जितले बूथ तितले आम्ही नांवां काडिल्लीं आसा आणि ताका लागून प्रत्येकाक एवरेज एक 15-16 घरांनी तांकां वचचें पडटा। आणि ताका लागून हे करता आसतना गोंयच्या सगळ्या हातूंतल्या भितर गोंयभरल्या सगळ्या हातून सगळे जितले बूथ आसात ह्या सगळ्या बुथांचेर जे लाभार्थी आसा त्या लाभार्थ्या पर्यंत आमकां पावपाक जाय।